शी कितें ट्रॅफिक रे रोहित, रस्त्यार गाडयो रस्तोच दिसना. सारखे तुझे गोंयान खंयसरूय चल ट्रॅफिका शिवाय माणसुकी ना. अटल सेतू जालो, जुवारी ब्रिज जालो, विकास जाता. आणि येरादारी वाडटा. वाट काडपाक तुका मायकल शुमाकर आणि तुका व्हॅलेंटिनो रॉसी जावचो पडटा. कामार बेगीन पावपाक लोक कशे कशे कड मारून वता. आणि फुडें वचून गाडयोय मोखता. पूण तुका दिसना रोहित, रस्ते मातशे आनी रुंद जावपा जाय आशिल्ले कशे. अरे शाण्या, गोंय केदे, आमचे रस्ते केदे. सारखे तुझे रोहित, मागीर भोमा सारखे गाडये रस्त्यार आनी लोकूय रस्त्यार. सारखे तुझे. पण आयज तो विषय ना. मागीर एक्सिडंट घे, एव्हरग्रीन टॉपिक. वा, व्हॉट एन आयडिया सरजी. रोहित, आता ओव्हर स्पीडीन एक्सप्लेन करू नका. साध्या आणि सिंपल भाषेन लोकांक एक्सप्लेन कर. सारको समजूतदार कसो उलयता मरे हो. नमस्कार आणि येवकार तुमकां आयच्या खाशेल्या कार्यावळी जेचें नांव आसा गोवा कनेक्ट, जितून आमी विशय तुमच्या मुखार साध्या सोप्या भाशेंत मांडटा. आयचो म्हाजो विशय एक्सिडेंट. आता हो एक्सिडेंट हो एव्हरग्रीन सब्जेक्ट. म्हणजे फाटली कितकीशीच वर्सां आमी पळयता की एक्सिडेंट जाता, लोक मरता, आमी ताचेर उलयता, चर्चा जाता, पण खंयच कांय कन्क्लुजनाचेर पावना. आतां आमी बरेचदा म्हणटा की आमचो देश हो डेव्हलपिंग देश. आता डेव्हलपिंग देशान कामां जायत रावतली, खंय तरी कोण खणप रावतलो, स्मार्ट सिटीज जातल्यो, खंय तरी नॉट सो स्मार्ट सिटीज जातल्यो, बट काम हे ऑलवेज जातलें. तितूर आमचे रस्ते खंय तरी हॅम्पर जातले. तितूर आतां सगळेंच सरकाराक ब्लेम करून फायदो ना. थोडो आमकांय स्वताक ब्लेम करुया. आमकांय मातशी शिस्त पाळपाची गरज आसा. जेन्ना आमकां लायसन्स मेळटा गाडी चलोवपाक, ते लायसन्स आमी खंयचे तरी रुल्स एंड रेग्युलेशनाचेर आमकां ते ऑन बेसीस ऑफ दॅट एक लायसन इश्यू जाता. पण हे आमी मागीर गाडी चलयतना ते लायसन्स किंवा ते रुल्स एंड रेग्युलेशन्स फॉलो करता काय ना, हो विचार म्हाका दिसता सरकारान न्हू तर स्वता आमी करपाक जाय. आतां हो सद्या विशय बरोच तापला. हाका मातशें राजकीय वळण येयला, समाजकारणाचें वळण येयला आनी हो मातसो चर्चेन परत घोळटा. आता ह्या विशयाचेर जर आमी घेत तर सद्या मुख्यमंत्री उलयता, बाकीचे सगळे उलयता. तितूर सद्या आमी आयकता की एक्सिडेंट हे करप करपा खातीर गोवा पुलीस, ट्रॅफिक सेल, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आणि PWD हे मिटींग करतले. म्हणजे अजून चालू आसा मिटींग्स तांची. ताचेर डिस्कशन करतले, डेलिब्रेशन करतले, जस्ट टू अंडरस्टँड वाय एक्सिडेंट्स हॅपन. मागीर ते सरकाराचे चूक आसूं शकता किंवा लोकांची चूक आसूं शकता. अँड टू गेट डावन द नंबर ऑफ एक्सिडेंट्स अँड मोर इम्पॉर्टंटली फेटॅलिटीज जे जाता, लोक जे मरण पावता एक्सिडेंटांतल्यान, ते मातशे नंबर कमी हाडपा खातीर ही मिटींग सुरू जातली. आतां ही मिटींग्स खंय पावल्या, कशी चल्ल्या, कितें स्टेटस आसा, हेजेर मागीर आमी आनी केन्ना तरी उलया. पूण सद्या बेसीक बॉटम लायन जर आमी पळयत की गोंयच्या गाडयांची संख्या ही म्हाका दिसता गोंयच्या जनसंख्येपेक्षा चड आसा. हितूर कांयच दुबाव ना. पुणून हे सगळें करतना आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडला काय आसा तसोच आसा. तुम्ही म्हणटले अटल सेतू जालो, मागीर जुवारीचो ब्रिज जालो, बाकीचे रोड वायडनींग जाता, पण जो पेसान आमी गाडयो नव्यो विकत्यो घेता आणि त्यो रस्त्यार हाडटा, त्या पेसाचेर आमचे हे डेव्हलपमेंट, रस्त्याचे डेव्हलपमेंट, कनेक्टिंग डेव्हलपमेंट किंवा वायडनींग ऑफ डेव्हलपमेंट हे रस्त्यांचे जाता काय ना, हो मोठो इम्पॉर्टंट प्रश्न. आता बारीक जर आमी डेटा पळयत जाल्यार फाटली 3 वर्सां घेवया. 2020 सालान नंबर ऑफ व्हेकल्स असले 14.5 लॅक्स. ताज्या नंतर 2021 हे जाले 14.9 लॅक्स आणि 2022 हे जाले 15.4 लॅक्स. आता जशें हांवें म्हटलें की इन्फ्रास्ट्रक्चर तसो ऑलमोस्ट तसो आसा, बट आमचे जे कन्सिडरेबल जे जंप मारता आमी विथ रिस्पेक्ट टू बायींग न्यू व्हेकल्स, ही डेफिनेटली इन्क्रीज जाता. आणि मोर इम्पॉर्टंटली आमची आदली गाडी आसा थंयच आसा, ती आमी विकिना, पण आमी नवी गाडी घेता, हें आमी याद धरपाक जाय. आता एक्सिडेंटाची मुख्य कारणां कितें? सरकार जशें म्हणटा तातूंतल्यान 3 कारणां आमकां आढळून येतात. ती पयलें म्हळ्यार पीपल नॉट फॉलोईंग रूल्स. म्हणजे आमी बरेचदा रुल्स एंड रेग्युलेशन फॉलो करिना. मागीर ते खंय तरी ट्रॅफिक सिग्नलचे क्रॉसिंग आसूं किंवा डायरेक्ट कट मारपाचो आसूं, लायन जेन्ना ड्रॉन केल्ली आसा मिडियन आमी क्रॉस ओवरटेक करपाक जायना, हे सगळे रुल्स एंड रेग्युलेशन जे आमी शिकल्या लायसन्स इश्यू जाताना, ते आमी खंय तरी विसारता आणि आमी ते ग्रांटेड घेता आणि आमी रुल्स एंड रेग्युलेशन ब्रेक करता. दुसरें कारण सरकार म्हणटा तो ड्रंकन ड्रायव्हिंग. आता बरेचदा गोवा इज ऑलवेज इन अ हाय स्पिरीट. बरेचदा म्हणटा की आमी पावलाचेर आमकां बार किंवा वायन स्टोर मेळटा आणि ऑब्वियसली टुरिस्टूय आमी मेजरली जे आसा स्पिरिच्युअल टुरिजमाक बीन येता आसतले थोडोसो प्रमाण, बट मेजरली आमकां सगळ्यांक खबर आसा वॉट आर द ड्रायव्हिंग फोर्सेस फॉर टुरिजम इंडस्ट्री. ताजेर आनी वेगळी आमी चर्चा करूया नाका. बट अशें जेन्ना सिच्युएशन आसतना मातशे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स इम्प्लिमेंट करपाची गरज आसा. आणि ड्रंकन ड्रायव्हिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. जे आमी ड्रिंक करून एकदा गाडी चलयता आणि दुसऱ्याक फोंडान घालता, ते घालता, स्वताय फोंडान पडटा न्ही, दुसऱ्याचें आयुश्य पिड्ड्यार करता. सो ड्रंकन ड्रायव्हिंग इज एनादर केस दॅट सरकार वॉन्ट्स टू हायलायट.
हायलायट. तिसरे जे इम्पॉर्टंट फॅक्टर आसा तो रॅश आनी नेग्लिजंट ड्रायव्हिंग. जशें हांवें म्हटलें की फास्ट चलप, कट मारप, ओवरटेक करप, दुसऱ्याक उडोवप आनी मेजरली ताका फोंडान घालप. हे जेन्ना आमी पळयता तेन्ना म्हाका दिसता प्रत्येक जाण खंय तरी आमकां स्वताची बांदिलकी आसपाक जाय. फक्त आपलीच रिस्पॉन्सिबिलिटी ना गाडी चलयतना, दुसऱ्याची आसता. आतां हितूर नॅचरली थोडेदा एक्सिडेंट जाता बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच ऑर मे बी बिकॉज ऑफ सम ह्युमन एरर. पण मेजरली जेन्ना आमकां खबर आसा की खंय स्पीड 40 आसा, थंय जर आमी 100 स्पीड करतले तेन्ना एक्सिडेंट हो बाउंड टू हॅपन आनी ऑब्वियसली आपली लायफ हॅम्पर जातली, दुसऱ्याची तशीच जातली. आतां सरकार म्हणटा लोकांनी मातशें कॉपरेट करपाक जाय. आतां लोक कॉपरेट करतलो तरी कसो, हाका मातसो खंय तरी डायलॉग जाय. बारीक जर पळयलें की हांवूच म्हाजेच जर एक्झाम्पल घेत जाल्यार हांवें लायसन्स काडटना मातसो अभ्यास केल्लो, ट्रॅफिक सिग्नल्स, मागीर रुल्स एंड रेग्युलेशन्स कितें ते. ताज्या नंतर हांवें खंय ताका रिवायज केला. फाटलीं आतां 10 वर्सां 20 वर्सां आमी गाडी चलयता, पण आमी केन्नाच ते रिवायज करूंक ना रुल्स एंड रेग्युलेशन. ओवर द कोर्स ऑफ टायम जशें आमी गाडी चलयतना फर्स्ट टायम जेन्ना बायक चलयता किंवा कार चलयता तेन्ना आमी कॉन्शियस आसता. प्रत्येक सिग्नल, प्रत्येक लायट, प्रत्येक गोश्ट आमी बारकायेन पळयता आनी गाडी चलयता. बट ओवर अ कोर्स ऑफ टायम आमी मातशे एक्सपर्ट जाता आनी बाय डिफॉल्ट गाडी चलयता. म्हणजे ते मागीर म्युझिक चलयतना गाडी किंवा आमचे मोबायल चॅक करतना किंवा फोनार उलयतना आमी बाय डिफॉल्ट चलयता. हे सगळें मातशें खंय तरी रिवायज जावपाक जाय आनी हाका म्हाका दिसता खंय तरी एक डायलॉग जावपाक जाय लोकां मदीं. ज्यांचे लायसन्सीस मे बी 10 years 20 years जाल्यात तांकां खंय तरी मातशें एक एंगेजमेंट जावपाक जाय फ्रॉम सरकार ऑर मे बी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट. आनी परत खंय तरी हे रिव्हिजन ऑफ रुल्स एंड रेग्युलेशन्स मातशे लोकां मदीं आसपाक जाय. नो डावट रस्त्याचेर सायन बोर्ड्स आसपाक जाय, रस्त्याचेर सायनेजीस आसपाक जाय. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. बट मोर इम्पॉर्टंटली एज अ ह्युमन बींग, एज वी एज एन इंडिविज्युअल एंड सिटिझन्स ऑफ गोवा एंड द स्टेट, आय थिंक हे सुद्दां आमी करप हे गरजेचें आसा. आनी दीस कॅन ओन्ली हॅपन विथ एंगेजमेंट ऑफ पीपल. आतां एक्सिडेंटाचो जर आमी डेटा पळयत जाल्यार फाटली 2 वर्सांचो डेटा पळय आमी 2021 आनी 2022. आतां 2021चो जेन्ना डेटा पळयता तेन्ना आमकां टोटल नंबर ऑफ एक्सिडेंट्स 2849 एक्सिडेंट्स रजिस्टर जाले. आतां हे सगळे रजिस्टर्ड एक्सिडेंट. तितूंतले फेटॅलिटीज जे मरण पावले ते आसले 218. तितून इंजुरीज जे आसले ते 226. आतां हो जशें हांवें म्हटलें की हे रजिस्टर्ड फॅक्ट्स. खुबशे बरेचदा एक्सिडेंट जाता जे रजिस्टरूय जायना, जे मायनर एक्सिडेंट्स आसता. बट हे रजिस्टर्ड एक्सिडेंटाचो आमी डेटा तुमच्या मुखार मांडटा. आतां 2022चो डेटा पळोवया. 2022 टोटल 3011 एक्सिडेंट जाले, 3011. ताज्या नंतर तितूंतले फेटॅलिटीज जे आसले ते 253 आसले आनी इंजुरीज आसले ते 271. आतां बारीक जर हो दोनूय वर्साचो डेटा पळयत जाल्यार 2021 152 persons on two-wheelers died in accident while 36 pedestrians lost their lives. तुम्ही जर बारीक हो पळयशात की फेटॅलिटीज 218 आणि तितूंतलो हो नंबर 152 which were accidents in two-wheelers. सो तुमकां कळटा प्रमाण खंय एक्सिडेंट्स चड जाता ते. आनी ऑब्वियसली गाडयांची जनसंख्या आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना ऑब्वियसली बायकाची जनसंख्या ही खूब आसा. आमी हे प्रत्येक सिटीन पळयता, मागीर मडगांव जावं, म्हापसा जावं, वास्को जावं किंवा इवन पणजे. द इन्फ्लक्स ऑफ व्हेकल्स जर आमी पळयत जाल्यार मेजर आर टू व्हिलर्स. तशेंच आमी 2022चो डेटा जर पळयत जाल्यार 2022 आमकां पळोवंक मेळटा की फेटॅलिटीज आसले 253. बट हितूंतले टू व्हिलर्साचे एक्सिडेंट जे आसले ते आसले 181 who died in the accidents who were on two wheelers. आणि तितूरूच असले 51 pedestrians जे वाटेर चलताले ते lost their lives because of such accidents. आता आमच्या गोंयान हायेस्ट एक्सिडेंट्स रजिस्टर जाता तरी काय ऑब्वियसली सिटीजान जाता. नॉर्थ गोवाचो जर डेटा आमी पळयत जाल्यार आमकां पणजे, म्हापशा, पर्वरी हे आर द हॉटस्पॉट्स वेर एक्सिडेंट्स हॅपन. साऊथ गोवाचो जर आमी डेटा पळयत जाल्यार फोंड्या, वेर्णा आनी वास्को हांगा रजिस्टर्ड एक्सिडेंट चड जातात. आता ह्या सगळ्या बोळान सध्या ऑलरेडी गोवा पुलिसान सुरू केला ते म्हळ्यार आपले कॉप्स जे पुलीस पर्सनल्स आसात ते प्लेन ड्रेसान ऑलरेडी ह्या हॉटस्पॉटाचेर आसतले. ते पळयतले की कोण मिस्टेकी करता आणि ते फोटो क्लिक करतले आणि ताज्या नंतर तुमकां चलन इश्यू जातले की तुमी हे ट्रॅफिक वायोलेशन केलां. आणि हे आतां कित्या खातीर एक्सरसायज बिकॉज बरेचदा हे हांव म्हणटा म्हणून न्हू हांवें सुद्दां बरेचदा केलां आसतलें की जेन्ना आमकां पुलीस फुडें दिसलो काय एक तर आमी स्पीड स्लो करता आनी सायडीक वयता किंवा आमी वाट वळयता किंवा आमी ओवरटेक करपाक सोदता किंवा आमी फास्ट वता. दीस ऑल्सो लिड्स टू एक्सिडेंट्स. इट इज नॉट की आमी फक्त एक ट्रॅफिक वायोलेशन करता, लॉ वायोलेट करता आनी आमचो एक्सिडेंट जाता. ना, हे जेन्ना आमी पुलीस पर्सनल पळयता आनी आमी जो कट मारपाक पळयता तांकां
तेन्ना आमचे बरेचदा एक्सिडेंट जाता. सो दिस पीपल ऑर मे बी पुलीस ऑर द सरकार वॉन्ट्स टू एवॉयड, त्या खातीर सध्या गोवा पुलिसाचे पर्सनल आमकां प्लेन क्लोथ्सान मेळटले. सो आतां हेज्या फुडें ट्रॅफिक सिग्नलाचे खंयचेय सिटी जावं खंयसरूय जाय, तुमी जर हेल्मेट घालूंक ना आनी जर प्लेन क्लोथ्स वाल्यान कोण तुमचो फोटो काडलो जाल्यार टेन्शन घेवं नाका, चलन घरा कडेन पावतले, ते मागीर भरा आनी मागीर आन्सर करा. आनी हें सगळें मोर इम्पॉर्टंटली जेन्ना मोटर व्हेकल एक्ट जेन्ना इतको स्ट्रिक्ट जाला आनी स्ट्रीमलायन जाला की प्रत्येक फायन इज ऑन अ हायर सायड, तेन्ना विचार करा, इट इज ऑलवेज बेटर टू वेअर अ हेल्मेट ऑर अ सीट बेल्ट ऑर फॉलो ट्रॅफिक सिग्नल्स रादर देन पेइंग hefty sum of fines or rather be on the verge of losing your license to drive or ride. आता कॉमन ट्रॅफिक वायलेशन्स खंयचे आमकां जे डेटा मेळटा तातूंतल्यान एक इम्पॉर्टंट आसा की आमी हेल्मेट घालिना, कित्याक आमची हेअरस्टायल पिड्ड्यार जाता, आमी जेल लायला तो मातसो त्रास जातलो, आमचे ते मातशे आमी सेट केला केस ते मातशे खंय तरी हॅम्पर जातले आनी विदाउट हेल्मेट वी लूक कूल असो आमचो म्हाका दिसता बेसीक धोरण आसा. पण हांवें गोंयांत हालींच्या वर्सांनी खूब पळयलां की पीपल प्रिफर वेअरिंग एन हेल्मेट. पण ऑब्वियसली हो नंबर जरी मेजर असलो बट ताका खंय तरी एक थोडो डिफरन्स आसा जो हेल्मेट घालिना आनी आर लायबल फॉर एक्सिडेंट्स एंड मे बी इवन लुजींग देअर लायफ्स. दुसरो जो वायलेशन जाता तो आमकां ट्रिपल सीट म्हणजे टू व्हिलर गाडयेचेर आमी बरेचदा ट्रिपल सीट ऑर 4 सीटर आमी वता आनी हे वायलेशन आमी मेजरली पळयता. सो हे बेसिकली तुमी जर विचारशात की मेजर वायलेशन्स खंयचे जाल्यार आमी हेल्मेट घालिना आनी आमी बायकांचेर ट्रिपल सीट गाडी चलयता. जेन्ना सरकारान डिसायड केलें की पुलीस प्लेन क्लोथ घालून थंय हॉटस्पॉटाचेर आसतले आनी ते फोटो मारतले आनी तुमकां ते चलान इश्यू जातले आनी तुमकां ते मागीर पयशे भरचे पडटले, ही स्कीम मातशी तुमकां अशी आयकलेल्या सारकी दिसना. काही वर्सां पयलीं ट्रॅफिक सेंटिनल स्कीम अशी आयिल्ली, डिक्लेअर जाली, इम्प्लिमेंटूय जाली आनी ताजेर खुबशी मागीर कंट्रोवर्सी जाली. ट्रॅफिक सेंटिनल स्कीम इन which citizens could report road violations to the police was scrapped by the state cabinet. The scheme offered financial rewards to citizens who reported violation. आता ही स्कीम झाली 2017 to reduce traffic violation with active participation of citizens. Sentinel had to enroll on an app and then report violation which fetched them points. A certain number of points made Sentinel eligible for a cash incentive. ही स्कीम वेंट इनटू कॉन्ट्रोवर्सी आणि सीएमान जानेवारी 2021 म्हटल्या प्रमाण ह्या स्किमीचो लोकांनी धंदो केलो आणि मायनर वायलेशन्स लेड टू पर्सिक्युशन. आता बरेचदा आम्ही पळयलें की तेन्ना बोवाळ जाल्लो, खूब जाण फोटो मारताले, थोडे वायलेशन करताले, थोडे मुद्दाम जाण करताले आणि जशें म्हटलें की इट बिकेम लायक अ बिझनेस. सो त्या खातीर सरकारान म्हणजे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सरकारान ही स्कीम स्क्रॅप केली आणि आता ही नवी मातशी कायंड ऑफ इम्प्लिमेंट जाल्या, बट ही इम्प्लिमेंट जाल्या फॉर पुलीस पर्सनल हू आर अंडर द स्टेट गव्हर्मेंट. सो हाजेर खंय तरी तांचो कंट्रोल उरतलो रादर देन पब्लीक बीन इनटू अकाउंटेबल एंड एकदा कोणाचेर राग काडटा, कोणाचो बदलो घेता अशें न करता हांगासर सद्या आय थिंक दिस हॅपन्स टू बी इन द फर्स्ट फेज ऑफ द स्कीम. ओवर द कोर्स ऑफ टायम आमकांय कळटलें की फाटले इन दीस टायम फ्रेम एक्सिडेंट्स कमी जाले काय ना, ताजें कितें इम्प्लिमेंटेशन जालें हें कळटलें, बट आय थिंक दिस इज इन अ ट्रायल फेज एज ऑफ नाव. आता तुम्ही म्हणटले ट्रॅफिक सेंटिनलाचे तुवें सांगलें, ट्रॅफिक सिग्नलाचें कितें आनी गोंयांत ट्रॅफिक सिग्नलांची गरज आसा. वेल, थोडे जे स्टेट हायवे आसा, नॅशनल हायवे आसा थंयसर डेफिनेटली गरज आसा, पण ते गरज थंयसर घालतना सुद्दां मातसो एक म्हाका दिसता सरकारान किंवा NHAन सुद्दां विचार करपाक जाय, आमचे रोड्स येदे व्हडले आसा काय, वन. सेकंडली बॉटल नेकिंग खंय जाता काय ना आनी जे सिग्नल पडटा ते फुडल्या सिग्नलाक एफेक्ट जाता काय ना. आता साऊथ गोवाचे चड म्हाका खबर ना बिकॉज हांव चड ट्रॅव्हल करिना, बट आमकां सगळ्यांक खबर आसा कोकेरो सलकराचेर कितें जाता. एक सिग्नल क्रॉस जाता आनी तेच्या पयलीं दुसऱ्या सिग्नलाचेर चॉको ब्लॉक सुरू जाता. आता थोडी नवी सिग्नलाय थंय मेन हायवेक पडल्या, बट ती आमकां खंय तरी एफेक्ट जाता. म्हणजे ट्रॅफिक दुसऱ्या सायडीन कांयच ना, बट तुका वायलेशन करपाक खंय तरी जड वता की तूं वायलेट करता, बट क्रॉस करतलो जाल्यार तुका रेड सिग्नल जाता आनी अननेसेसरी ट्रॅफिक. हे मातशें खंय तरी ऑडिट जावपाक जाय. यू कांट place Goa as a state vis-a-vis to a Bombay or Mumbai or a Bangalore where all these cities are different. त्यांचे main roads सुद्धा व्हडले आसा, आमचे मातशे different आसा. So all these things have to be factored while putting even a traffic signal. One obviously important question is गोयचे traffic signals, obviously it helps us, but are they creating traffic problems for people and commuters is also a big question to be answered. Second point is बरेचसे आम्ही ट्रॅफिक सिग्नल्स पळयल्या गोंयान जे
आसा थंय दिसता, पण म्हाका दिसता पेटल्यार खूब वर्सां जालीं आसतलीं किंवा कितकेशेच म्हयने जाले आसतले. ते बाबडे सद्या धूळ खाता. हांव नको तो प्रोटोटायप आसलो तांचो काय तो एक्चुअली इम्प्लिमेंटेशन आसलें आनी इट बॅक फायर्ड. पीपल रियलायज की दीस ट्रॅफिक सिग्नल डजंट वर्क. मागीर ते घातलेले कित्याक हो म्हाका दिसता मोठो प्रश्न पडटा. आनी द थर्ड इम्पॉर्टंट पॉयंट इज जर ते ट्रॅफिक सिग्नल आसा आनी लोक यूज करता जाल्यार तेजो सकयल सेक्युरिटी गार्ड कित्याक आसता. आणि तो सेक्युरिटी गार्ड आमकां सांगता की राव म्हणजे आमी एक तर आय समटायम्स वंडर की एस्पेशली टुरिस्ट बेल्टान जेन्ना आमी वता तेन्ना म्हाका एक कळना पिशे कोण गोंयकार जेका ट्रॅफिक सिग्नल पाळपाक कळना काय जे टुरिस्ट भायरच्यान येता जे आपल्या स्टेटींतल्यान येता थंय ट्रॅफिक सिग्नलां चड आसा ती ते इम्प्लिमेंट करिना म्हणून तांकां सांगचें पडटा की भावा राव मातसो ट्रॅफिक सिग्नल पडला ग्रीन जातकूच तुका वचचें पडटा. आतां सुखाचो संवसार करतले जाल्यार दोगांयनी पावल मारपाक जाय. तशेंच ह्या रोड सेफ्टीचें आसा. आतां एक्सिडेंट फ्री जर गोंय जावपाक जाय जाल्यार ऑब्वियसली एक पावल सरकारान आनी दुसरें आमी मारपाक जाय बाय फॉलोवींग ट्रॅफिक सिग्नल्स एंड ट्रॅफिक रुल्स. मागीर शुभ काम में देरी क्यों. अरे अभि कितें रे. रोहित तुवें म्हटलेलें न्ही 4 डिपार्टमेंटाची मिटींग जावपाची हय. ती खंय जातली. ती खंय जातली ती मात खबर ना रे म्हाका पूण खंय तरी जावपाची आहा खंय. अरे रोहित मातशें म्हाजें एक सजेशन आसा. ती मेर्शे सर्कल आहा न्ही 4 डिपार्टमेंटान थंय घेवपाचें मिटींग. मेर्शे शे रे. अरे तांकां तरी एटलिस्ट ग्रावंड रिपोर्ट तर कळटलो न्ही थंयचो कितें जाता तें. सारकें मरे नाचता येना अंगण वांकडे.